दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मग चनो राग आयल्यार आमी उतरां सांगता व्हडल्यान बबडता उतरां सांगता. आनी स्त्रियो कितल्यो उतरां सांगतात, दादले कितले उतरां सांगतात. कितली उतरां तांच्या तोंडात राग आयल्या वेळार भायर येतात. दादल्यांच्या तोंडांतल्यान 25,000 उतरां भायर येतात. 25,000 वर्ड्स, 25,000 उतरां भायर येतात. उलोवंक येता अर्द घंटा भितर 25,000 उतरां भायर येतात. बाल मनशाच्या 30,000 उतरां भायर येतात. 5,000 उतरां चड. एक वर देड वर तांच्या मदें झगडें जालें तितलीं उतरां भायर येतात म्हणटात. हायेस्ट उतरां भायर येवचे 25,000 आनी 30,000. स्त्रियांचे 5,000 चड उतरां भायर येतात. 5,000 उतरांचो फरक आसा तांच्या मदें. तितलीं उतरां भायर येतात. मगाच्या न्हू हें आतां आमी पयल्या भागांत हांवें रागाच्या विशयांत थोडी जाणवाय समजोणी दिली. कुटुंबांत शांत समाधान आसाचें, दादल्या मदें स्त्री मदें, पती आनी पत्नी मदें, भुरग्यां मदें, शेजाऱ्या मदें समाधानान आमी जेवचें म्हणून. जेजू बऱ्या गोळ्याचें फेस्त ह्या दिसांनी आमी आचरण करतात तसो. आनी जेजू बऱ्या गोळ्याची नियाळ करता सगळ्या संवसारार इगर माता. आनी जेजू बरो गवळी आपलो जीव दिता सगळ्या इंडाक सांगाता दवरूंक. आमी आज रागान आमचें ल्हानशें कुटुंब आमी बेसान जाल्या. एक भाव तिशेन गेला, पतीन इंगड रावल्यांत, भुरगीं पयस केल्यांत, भयणी पयस केल्यात, भावय बापाय इंगड आहात. खाली रागान देखून मगाच्या राग संडलो जाल्यार जेजू बरी आमी एकामेकाक जीव दिवन कुटुंब सांगाता दवरूंक सांगता. कुटुंब सांगाता दवरचो मिसांव जेजू आमकां दिवन गेला. ताणें सगळें कुटुंब ताचो जीव दिवन सांगाता दिवन तो गेला. आमी तें सांबाळून व्हरचें. आनी ताणें शांती तुमकां म्हणला. राग आमचो काडला, शांती दिल्या. ती शांती सांबाळी जाल्यार राग पयस करीचे. देखून आमी जाता इतलें राग पयस करूंक आमी प्रयत्न करया. ह्या दिशेन आमी ह्या जेजूच्या पुनर्जन्मपणाच्या वेळार जेजून शांती दिली ती सांबाळच्या खातीर वो राग पयस केल्यार शांती आमी सांबाळटा म्हणल्या इराद्यान ह्या शांती विशयांत, ह्या शांती कशी हाडच्या म्हणल्या विशयांत, ह्या रागा विशयांत आमी ध्यान करना आसा. वो जावन आसा शेवट म्हजो ह्या तेंपार जेजूच्या पुनर्जन्माच्या पास्काच्या काळार आनी संतोशाच्या काळार वो राग आमचो पयस सोरल्यार संतोश वाडटा म्हणल्या इराद्यान हांव वो रागाच्या विशयांत आमी समजोनी एक शिकोवन हांवें दिवन ही समजोनी आमी दिल्या, शेअर केल्या तुमच्या लागीं. म्हजेर कितें समजोनी आसा ती तुमच्या लागीं शेअर केल्या. वय आमी क्लिनिकल सायकॉलॉजींत राग एक नेगेटीव इमोशन म्हूण तें कशें काडचें म्हणून आमी शिकता. क्लिनिकल सायकॉलॉजी MSc करतना आमचो प्रोफेसर मस्त ह्या विशयान सांगतालो. देखून ह्या रागा विशयांत राग पयस केलो जाल्यार शांती समाधान आहा म्हूण तो सांगतालो. तशें देखून मगाच्यान एक व्हरतें शांती व्हरतें देणें राग आमी पयस करया. तशें मस्त जाणांनी तमाशे केल्यात. कितें तुमी सांगलें हांव वप्पाना म्हूण सांगून थोड्यांनी तमाशे केल्यात फोन करून. म्हज्या मगाच्या इश्टांनी प्रायवंतांनी रिटायर्ड जाल्ले थोडे आसात. आनी तांणी फोन करून सांगला ना बाबा तुमी सांगलें स्त्रियांक 3 फावटी राग येता हप्त्यांत आनी दादल्यांक 6 फावटी म्हणून ना म्हज्या बायलेक 7 फावटी येता, म्हाका 3 फावटी. तुमी सांगले चेवटी चड येता म्हणून. ते प्रायवंत ते तमाशा खातीर म्हजे कडेन आमचे कडेन चर्चे फोनाचेर परत हांगा सांगाता मेळोंक जायना देखून फोन करून तांणी तमाशे केल्यात. वय देखून मस्त तमाशे. मागीर मस्त आनी थोड्यांनी विचारलें खालें म्हळ्यार ते वण्टी आसुल्लो, सिंगल, काजार जायनासलो, वण्टी एकलो आसुल्लो. ताका निजाकी राग चड तें कित्याक गे म्हणून. आतां तुमी त्या कित्याक म्हूण सांगल्यार बरें जालें. आनी तांणी करची अनाहुतां मेळ्ळें ह्या दिसांनी पळयत तें आसा म्हणून मस्त जाणांनी पर्टिक्युलरली 2-3 पिरगजांच्या लोकांनी म्हज्या वळख आसच्या मोगाच्या आनी कावन्सिलींग आयिल्ल्यांनी फोन करून विचारलां. म्हळ्यार ताणें त्या फिरगजांनी कितें थोडी गडितां आनी तांकां शॉक जाल्लो तो हाडच्या खातीर आयकल्ल्यांनी शर्मा आयकल्ल्यांनी म्हजे कडेन विचारलां एकसूर आसल्यार कितें जाता किंवां कसो गे म्हणून. एकसुरो म्हूण सांगल्यार ताचें तें रागाचें तांच्या कुटुंबांत हांव आयिल्लें. हांवें सांगलें म्हळ्यार राग येवचो कुटुंबांत हांव म्हणून शिकचो. देव आमकां राग दिना, आमी शिकोवन करून कोणाचो तसो राग आसता. तो कठीण राग कोणा कडेन आमी उतरांनी भायर काडचे. राग भायर काडूं नजो. उतरांनी भायर काडल्या वेळार राग तेंत जिरोवन येता. आनी म्हाका दुखयलें लक्षांत ताचें कित्याक दुखयलें अशें करनाका म्हणून सांगलें म्हजो राग जिरलो.
जिरें हे राग जिरें काडिनात आंगांतले तिंत करगोण वचना तो उत्पत्ती राग भायर काडटात उतरां भायर काडच्या बदलाक राग भायर काडटात संवाद एकामेका समजणी भायर काडच्या बदलाक राग भायर काडना आनीकल्याचे घालतात हिंसा करतात लगट करतात तशें देखून कोणा कडेन इमोशनली तांची बोगणां शेअर करनात आतां खासारी मनीस खल्यान लक्षां बैले कडेन ताचें बोगणां आळे म्हाका अशें करता ते थंय कामाच्या जाग्यार अशें जालें म्हूण तो सांगता आळे म्हाका ओलो मनीस इरिटेट करता म्हूण सांगता जाल्यार बायल समाधान दिता मोग दिता तूं येवन तेला निवळटा बरी न्हीद पडटा हांकां कोण एकसुरो पळय तांची इमोशनल भितरली बोगणां भायर काडनासतना राग सडटा देखून ती एक म्हजी विचारली एकसुरो म्हणजे कित्याक बोगणां आनी उणें उलोवणें वा तांचें देखून तांची तेजे ग्रंथी सोमनान तळेपटी ग्रंथी वखद खणेनात आनी त्या जाळा ग्रंथी थोडी डोफामीन सेरोटीन म्हणली ग्रंथी जो आसा त्यो बॅलन्स आसा जे केमिकल इम्बॅलन्स जावनी थोडे पटी राग कठीण राग येता तांकां देखून केअरफूल तेजे तांचे कडेन तशें देखून स्त्रियो कश्यो राग काडटात म्हणल्या विशयांत मस्त जाणांनी आसून तमाशे करून म्हाका मॅसेजान पुरा गेल्यात म्हज्या पर्सनल वॉट्सॅपार मॅसेज गेल्यात स्त्रियो कश्यो राग काडटात म्हूण आनी थोड्यांनी बरयलां कली उतरां सांगतात म्हणून आनी पुरा देखून ती वर्बल म्हळ्यार बोबाडटात म्हूण कशें बोबाडटात म्हूण तांणी सांगून वॉयस मॅसेजांनी पुरा गेले अशें म्हणटात म्हणून आनी दादले दैवीक तरान राग काडटात म्हळ्यार मारूंक येतात आनी मारतात आनी दुखयतात म्हणून तशें सांगलां थोड्यांनी वय राग दाखोवचो जागो खंयचो म्हणल्यार तो मस्त जाणांनी तें तांकां बारीक जालें थोडे विशय तांकां अर्चलेक येता खंय कित्या खातीर मस्त जिवान येतात पळय कित्याक घरा खातीर आनी जाग्या खातीर जाग्या कडेन घरा कडेन ऑफिसा कडेन शॉपांत मार्केटींत राग घेवन बावून सैऱ्यांक गेल्या वेळार राग आनी प्रसड्डी येना आमच्या घरांत आमच्या जाग्या खातीर घरा खातीर आमी राग काडचो चड राग घर नितळनातल्यार घोवाक कसो राग येता घरांत तिके समाजांतले घोव कसो राग येता घरा जाय तल्यो वस्तू हाडिनातल्यार स्त्रियेक कसो राग येता घरांत आनी जाग्या खातीर आमी सदांच राग घेवन सो म्हणून वय तर राग काडचो सूख घे म्हूण सांगून थोड्यांनी विचारलां तें सांगलें बरें जालां म्हूण सांगलां राग काडचो थोड्यांनी चिंतलें राग सूख म्हणून ना इल्लोसो खंयच्या कारणा खातीर राग काडयेत एकल्याच्या वाडावळे खातीर एकल्याच्या अभिवृद्धी खातीर डेव्हलपमेंटा खातीर आमी राग काडयेत आनी कितल्या प्रमाणान काडचे तितलोच काडचे मागीर नियंत्रण करचें नियंत्रणाचो राग बरो तो नियंत्रण नातुल्लो राग कठीण पाड तो आसूं नजो तें पाता करता राग पाता करता म्हणून कंट्रोल नातलो राग कोणाक कंट्रोल करूंक जायना तो राग पाड म्हणून पळयत पत्ताक सांगता राग कित्याक येता गे म्हूण कित्याक म्हळ्यार कठीण मोग करतात पळय कठीण मोग करचेले ते मोग करचेली तांकां दूख येयल्यार राग येता तांणी इतलो मोग केला आमी तांकां मोग दिचे शिवाय कठीण दूख चिंतिनातलें दूख दिलें जाल्यार तांकां वायट केल्यार तांकां दिसल्यार तांकां राग येता तशें राग बरें करता राग वायटय करता बरें करचो राग दाखयचें आतां भुरगीं शिकना जाल्यार सगळो दीस मोबायलार पबजी गेम खेळटा जाल्यार तो राग केलो बरें टिचरीन भुरगीं शिकच्या खातीर थोडे वटेन टिचर वचून तुगे तूं उलयना तुगे तो राग दाखयतात तो बरो राग कित्याक म्हळ्यार तो अभिवृद्धी खातीर भुरग्यांच्या डेव्हलपमेंटा खातीर वाडवाडे खातीर शिकच्या खातीर आनी पुरा थोडे वटेन घर नितळना जाल्लो न्हवरो तिकेशें राग दाखयता आनी तिके घर नितळांनी करचें म्हणून मागीर ती मंडावळ्यांनी पुरा घालूंक आनी पुरा भुरग्यांनी सगळ्यांक सांगाता मेळोवन आनी पुरा ऑफिसांत तिकेशें मॅनेजर रागान आसल्यार तें काम बरें जाता हांव हेच जावन आसतना ऑफिसांत राग तिकेशें राग म्हणून न्ही कोणा कडेन उलयनातलो स्ट्रिक्ट आसतालो स्ट्रिक्ट तिके गरम आसतालो कित्याक म्हळ्यार सगळीं इस्काल चलय जितलीं जाणां भुरग्यांक बरें शिकप जाचें बरें रिजल्ट येवचे तांणी निशब्द आसाचे शांती आसाचे डिसिप्लीन आसाचे तिकेशें मागीर क्लासांनी जाल्यार पुरो मोगाळ ग्रावंडांत आसतना मोगाळ तशें देखून मोगाचें न्हू राग बरो करता वायट करता तो राग आमी दाखोवंक कसो नजो काडीचो तो तशें मागीर राग काडचो कसो गे म्हणजे 4 विधानां राग काडटात मनीस राग काडटात कशें गे म्हणून आमी दाखयलें एक मिशीन घालना बरी टप करून राग काडटात खंय खंय उतरां उडोवन वस्तू उडोवन आनी मारन वायलन्स करन वॉकिंग बॉम्ब म्हणटा आमी बॉम्ब फुटल्यार बरी फुटोवन आनी जीव खाण आनी खाण हात मोडन गाय करन आनी कितें करन राग काडटा आमी तसो एक मिशीन घालना बरी राग काडटा मिशीन घालून पळय शूट करता सकयल घालता जुशी मारता तशें दुसरे फावटी ते बरें आसात आसून खेळूनात आनी थोडे फावटी उलोवचें उणें येता न्ही ओगेत आसता काम म्यूट म्हणटा आमी म्यूट 10 उलयल्यार एक जाप दितात आनी कुट्टून उलयल्यार उलयतात थोडे एक जाप दितात आसना उलोवचें उणें सायलंट म्हणचे ना सायलंट न्ही ते वायलंट तांकां राग म्हण ते न्हिदल्या वेळार तांच्या माथ्या म्हण उपडची तांकां तूक लायची तांच्या मांड्याक म्हण करची ते कित्याक करतात पूण न्हिदल्या वेळार तांकां वगेत सोडीचे तेच तुटोवं तशें पळय तांकां वगेत आसना आनी खंय तामाचे सगळ्या मरे कर हेरा मनीस आसता थंयचे थामाच्यो केल्यार तांकां हें केल्यार उठोवन ते तुका दवरचें ना गमटी म्हण घालून हात म्हण घाल्ले हात
तशें तो कठीण राग ते देखून सायलंट म्हण तांचे खबरे वचनाका तो सायलंट आसले मनीस ते कशे राग काडटात पळय वायलंट जातात पळय तशें दुसरें काय म्हळ्यार स्वाभिर्म तूं आनी हांव बरी आसली मम्मीन कितें म्हाका तशें म्हळें मम्मीन सगळे तांचे राग काडटात म्हण तांचे वृत्त काडटात राग करगतात ऑफिसान मॅनेजर म्हळ्यार दूख दोन भितर जिरोवन ती दूख हाडोवन करगतात सोंत खरगोवन कॅन्सर एसिडिटी थें नाका जाल्ली पिडा BP आनी तें जावन खरगतात ती तसलीं भुरगीं तसलीं हें तशें स्वा खरगोवची आनी एक म्हणल्यार आस्ता शेपाक करता इन डेंजर बारी ही तुवें दुखयली तूं दूख हगेन दवरतात ते आपल्यान दुखला आमी दुखयनात वय तो गोबरांत असो युंगलो पळय तो तसो ती कशी तुका तुजें दिवस मोरता म्हण सरी तुजे राग करनासतात ती नणन जावंक पुरो वणी जावंक पुरो आनी सूण जावंक पुरो माय जावंक पुरो सासूमाय जावंक पुरो तशें पुरो आनी बायल सुणेची आवय जावंक पुरो आनी सुणेची सासूमाय जावंक पुरो सुणेची भयण जावंक पुरो आनी कशी आनी कोण शेजारी जावंक पुरो मोदन जावंक पुरो थोडे फावटी न्हवऱ्या कडेन मोगार पडलें पयलें तेचें गर्लफ्रेंड जावंक पुरो म्हजे कडेन खाजर जावन आनी म्हणून होग्यान जावन तुका जिवंक सोडिना म्हणून गुपीत राग काडटात आस्ता शेपा करतात ताचे सांगोनाचें सांगून वैगी आसतात हांवें बेश्टें तामाशें सांगिल्लें म्हूण सांगतात कळ्ळें उतार सांगतात आरे तो ताचे कडेन उलयता म्हणून मग जावन तांच्या कुटुंबांत फूट हाड येतात आनी ना हांवें तामाशें जिवक सांगिल्लें सिरियला बरी म्हणून सांगून सगळें कुटाम नाश करतात तांचे बरी केअरफूल ह्या नमने राग काडटात तो राग भितर दवरून ती राग काडटात 4 नमनेचो राग काड सुद्दां केलो मगाच्यान आनी आज आमी प्रत्येक तरान राग आशिल्ल्या मनशांक निदान तांकां समाधान करचें कशें ह्या विशयांत दुसरो भाग जावन आसा आमी कशें समाधान करचें गी म्हणून मगाच्यान हांकां समाधान करूंक शांत करूंक राग आशिल्ल्या मनशांक शांत करचें मिसांव जेजून आमकां दिलां आमकां समेज सांग दिला आमी शांत करचें जेजून शांती तुमकां मेळ्ळ्या ती शांती आमी 2 कडेचे कशी आमी आतां शांती हाडोवची एक तुवें चिंतीचें हांवें राग काडलो जाल्यार हांवें कितलें मोल दिचें पडटा ताका कितले हांवें पयशे हांव वखडायचे पडटा आतां वस्तू तुवें खाली खाणयताय ते हांव तुमची चिंता घेना हे मॅच हांवें खाणयलें जाल्यार हाका कितले हांव फाल्यां सकाळीं सोमान कितले हांव वखडायता म्हणून आमकां फ्रीज हाडलां आमकां गडये भितर आयस जाता तें आयस काडूंक वस्तू दवरल्यो काडूंक तूं जायनात आमी आतां पळय 16,000 कोण वखडायले कोणें सांगलें हांवें फ्रीज बरें म्हणून हाडलें तें आयस गडये भितर आयस जाता मागीर स्विच ऑफ करून तें आयस कडोवंक सोडचें मागीर काडचें तें काडटाना घालताना दवरूंक तूं जायना कोल्ड स्टोरेज कोल्ड घट जाता येदोडलो घटो जाता काडूंक जायना इतलीशी मातली दवरलो येदोडलो आयस जाता भितर पळय आमी पयशे वखडायले तातूंत तशें देखून इल्ल्या सवाय म्हणून आमी घडून गेले आनी आमी केल्ली पळय आमी हें देखून आमी काणूच्या पयलें कितले पयशे हांव वखडायता म्हणून पळयचे बऱ्यो वस्तू हाडल्यार काणयल्ली वस्तू 2-3 वर्सां म्हण येयचे आमकां तशें देखून हे कंप्युटर काणयतना आमी एक कितल्या वर्सां म्हण येयचे तें नातल्यार आमी वखडायता आमकां कितलें दुखता म्हणना तशें देखून राग येवच्या पयलें तो राग येयलो जाल्यार काल पुरो वखडायताय म्हण हांवें चिंतीचें देखून हांवें चिंतून राग येयलो एका मनशाचेर राग येयलो जाल्यार हांव काल पुरो वखडायता म्हण सांगचें दिवचें मोल हांवें वखडोवचें तें पळयचें दिवचें मोल कितलें मोल वगडा मुनयांच्या ग्रंथांत 20 अध्याय 20 आनी 2 श्लोक 22 श्लोक सांगता कितें म्हळ्यार रागिश्ट व्यक्ती दोशी करता तो कठीण फाताक करता म्हणून दोशी करता आनी फाताक करता आनी अध्याय 15-18 श्लोक सांगता तो आर्ग्युमेंट करता चर्चा करता रागिश्ट मनीस चर्चा करता तो सुखी करता आनी तो पिशो संगती आदारता पिशो संगती करजेर न्हू जाल्लो संगती आदारता देखून इफ आय लूज टेम्पर आय लूज एवरीथींग इफ आय लूज टेम्पर म्हजें खंय शांत समाधान वखडायलें जाल्यार हांव म्हजो टेम्पर हांवें वखडायलो म्हजो राग हांवें वखडायलो जाल्यार भायर गेलो जाल्यार हांव सकडी भायर घालता त्या रागान हांव काय म्हळ्यार म्हण ती मनशां हांव वखडायता मागीर ती म्हाका मेळनात तांचो संबंद हांव वखडायता तांचें हांव तांचें बरेंपण वखडायता पळय तांणी दिवचो गौरव हांव वखडायता ती वचून ती वखदायता सगळ्या कुटुंबाक सांगतात देखून गौरव हांव वखडायता मागीर तो म्हजो मोग इतलो मोग वखडायता कुटुंबाचेर न्हवऱ्यान तर बायलेचेर राग काडलो जाल्यार ती मागीर पयलींचो मोग दिना ती मोग उणो जावन येता कितें केल्यार मोग उणो जाता पयलेंचे बरी तो मोग ते लावालावैके तें प्रासाना तांचो वय ना वय तें नॅचरल वे पळय तशें आवा बाबा ते उणें जावन येता पयलोचो मोग आसूंक जाता इचूर उणो जाता देखून न्हवऱ्यांनी व्हंकलेचेर राग काडून व्हंकले न्हवऱ्याचेर राग काडून जो शांत आसाचें मोग आसाचें तशें वय बरो मोग काडयेत असो वायट करचो मोग काडून जो तशें मागीर तूं कामा कडेन तूं राग आनी दाखयताली एवटी फुडें दोन तूं कामांतल्यान काडटात तुजें जॉब काडटा वखडायताय तूं काम वखडायताय भलायकी पयलींची शांती समाधान तकली पडापड नासली तकली पडापड आयली पाट दुख नासली पाट दुख आयली एसिडिटी नासली एसिडिटी आयली कळ्ळें न्ही तुका
यम पूरा येता आणि खात तुझी निथळाली खाती केश आता तुका कोरपो कोरसोंग आणि परत जाता इमोशनल डिस्टर्बन्स जावन कतिक आनी पुरा इतलें परत तूं वगडयताय राग आयल्यार देखून शांत करचें कशें आमी चिंतून पडटा इतलें परत वगडयताय देखून तुवें तूं राग तूं चिंताय राग काडताय ग्रॅज्युअली तूं इल्लें इल्लें इल्लोसो राग काडूंक सुरू करताय राग काडूंक सुरू करताय तो मागीर रावना अळे कार सुरू केल्यानच रावना कार स्टार्ट केल्या मुखार येता तशेंच राग करून तूं इल्लो चड इल्लो चड इल्लो चड इल्लो चड जावन 2-3 वर्सां जावन तूं रागीचें आकट्यान जाताय उठल्या बसल्या तुका राग येता उठल्या बसल्या राग येता ग्रॅज्युअली तुजो राग चड 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 जावन येता मागीर तुजें भुरगीं तुजें तावन न्हवरो तुजें तावन पयस येता भुरगीं तुजें तावन पयस येतात पतीन तुजें तावन पयस येतात भुरगीं तुजें तावन पयस येतात शेजां बरें माय माव आनी परत पयस येतात आवय बापूय पयस येतात भाव भयणी पयस येतात मागीर तुवें दिल्लें मोल पळयता देखून चिंतून पळय राग येवच्या पयलें तूं कालें वगडयताय म्हण चिंतून पळय मगाच्या आवय बापायक वगडयताय मगाच्या इश्टांक वगडयताय मगाच्या भाव भयणीक वगडयताय मगाच्या भुरग्यांक वगडयताय मगाच्या पतीने वगडयताय पयलींचो मोग दाखयना ती वय घेनी पळय देखून संबंध नाश करता देखून येर संगती प्रास येर खंयचेय संगत पळय कालयेंचा पयशे रीन वर इल्लें उणें दी आनी दिवंक जायना म्हण सांग संबंध आसा इल्लो म्हण तुजेड आसता पूण रागान वगडयलो तितलो संबंध दुसऱ्या खंयचे संगतींनी तूं वगडयनाय रागान सड्ड वगडयलो संबंध संवसारार संबंध वगडयलो जाल्यार तो रागान मात देखून तो राग सोडीचे आमी देखून खाले वगडयता आमी चिंतल्या क्षणां तुजो राग निवता तुजो राग उरता शांत जाताय आनी ताचे कडेन तो रागान उलयतना तूं शांत जातली जाल्यार तूं पळय तूं ताकाय शांत करताय मनशाक तशें एक जालें दुसरें केलें म्हळ्यार शांत करचें दुसरें विधान एक कितलें खाल वगडयताय म्हण पळोवचें एक विधान दुसरें विधान शांत करचें दुसरें विधान जावन आसा तांची उतरां करण्यो पळयनाका ती खाले सांगलें ताणें तोशें म्हळें माकडां म्हळें आनी गोडया म्हळें हस्ती म्हळें आनी म्हशी म्हळें आनी खालें म्हळें तूं खालें म्हणून दी ताची उतरां पळयनाका आनी खालें व्हडलें नाका जाल्यार बुरशी आनी परत म्हणालो म्हण चिंत्या ती म्हणाली म्हण चिंत्या तूं थंय उतरां पळयनाका ताणें तुज्या घरा फातर मारले तुका फातर मारले आनी शिंपी उडयली अशें करना आनी ताणें खालें केलें तें पळयनाका कांय पळयनाका ताणें केल्लें कांय पळयनाका ताणें तुजो संबंध पाड केलो पळयनाका कांय पळयनाका तूं हेच्या तुज्या विशयान आनी एकल्याडेन नाका जाल्यार सांगलें पळयनाका ताणें कालें केलें पळयनाका कालें सांगलें उतरां पळयनाका ताच्या फाटल्यान कालें आसा म्हण पळय तो कित्याक अशें करता तो कित्याक तो कालें पळयनाका कालें केलें पळयनाका कित्याक केलें म्हूण चिंतून पळय कित्याक केलें म्हूण चिंतून पळय बस जेजू मुखार आल्तारी मुखार बस तुज्या रुमान बस क्रुसिफिक्सा मुखार बस देवी काकुटी मुखार बस आनी चिंत कित्याक ताणें अशें केलें म्हाका कित्याक म्हजो संबंध पाड करून पळयता तो कित्याक म्हज्या कामा कडेन तो म्हज्या विशयांत पाड अभिप्राय दिता कित्याक म्हूण ताच्या फाटल्यान पळय कित्याक म्हूण पळय कित्याक म्हळ्यार तांच्या काळजांत तुवें कितें ताका दुखयलें म्हणून ह्या तांच्या थंय मोसोर कोलोगी आसा तुज्या विशयांत सडाव जावन ताका राग येवन सो तुवें दुखयल्यार हांवें कशेंय खालें दुखय ल्हान संगतीन ताका दुखयलां तें दूख आसल्या वरवीं तो आज अशें करता म्हणून तें आमी चिंताचें वय देखून ती ताका मोग आनी भद्रती जाय ताका तुजो मोग जाय थोडे फावटी मोग दिनातल्या वेळार आनी एकली तूं मोग दिनातल्यार ती पळय ती अशें तुजें तुका दुखयतात संगोणांनी पुरा तूं संबंधांनी पाड करून ताका मोग दी तक्षण येता देखून कोण पळय आमकां आमचे संबंध पाड करतात आनी आमच्या विशयांत राग दाखयतात आमचे खेणटात आनी कठीण आमकां पळोवन हें करतात रागान कामतात आकट्यान जातात तांकां मोग दी संदर्भ मेळटाना मोग दी उतरांनी करण्यांनी मोग दाखय तांकां बरी एक मॅसेज घाल तुका कितें म्हणून दी ती तूं हे बरी मॅसेज घाल जेजूची बरी 2 उतरां तांकां धाड ती बदलातात की ना पळय मोग दाखय मोगाळ उतरां दाखय मोग कितले फावटी आमी कावन्सिलिंगांत तांकां मोग शिकोवन आनी परत मोग दाखोवंक शिकयता आनी कितलीं कुटुंबां बरीं जाल्यांत आतां मांय सुणेक लायकच करना ती मस्त मोग आशिल्ली सून तिचो मोगच करना उठल्या बद्दल तिच्या आवयक तो फोन करता तांचे कडेन तो मोगाना तशेंच आपणा मोग करना देखून हांवें सांगचें तुज्या आवय कितलें फोन जाल्यार कर कितलें तुमच्या कुटुंबाचें मांयक सकाळीं सांजेर 2 पारां आनी परत मेळटाना मोगान बस तिच्या लागीं वच उलय ती रांदे सुटी करता सांगा तो वालच्या बिजी सुटी करून बस इल्लीशी वालच्या बिजी सुटी कर उलय मोगान फोन कर पळय तुका ती कितली बरी पळयता सूण न्ही तुका आमकां बीन बरी तुका पळयता पळय म्हूण सुणेकय तशेंच म्हणचें हांवें मांयकय तशेंच म्हणचें तर देखून मोगान वजाचें आनी भद्रती हांव आसा म्हूण तूं मांयक तूं हुशार नासल्यार हांव आसा सासू मांयक सांग तूं मामा तूं कांय भियेनाका हांव आसा ती डायबिटीज पिडावन कशी उणें करता खंयच्या वखद हाडून दिता तुका म्हण सांग ती कितली तुजो मोग आसा भद्रती म्हाका कोणी ना म्हण अभद्रती म्हाका कोणी ना विसरताली कोणी ना हांव आसा म्हण दाखयचें तुवें तोंडान मात्र न्ही करण्यांनी सडावत करण्यांनी
तुज्या दोळ्यांनी तुज्या मौनपणी तूं करताय पळय ती हांव तूं मो करताय म्हण तांतू वय उतरांनी सांगल्यान मागीर तूं कार्यान करनाय जाल्यार ती दुसरीच गजाल. उतरांनी न्ही कार्यान न्ही तुज्या कार्यान करून दाखयचें. कार्यान तूं करून दाखय त्या दाळा पळय कितलें बरें जाता पळय. देखून तांकां मोग आनी भद्रते मेळनातल्यार हें मेळनानंतर राग येता. हें मेळ्ळ्यार राग ना. मोग मेळ्ळ्यार भद्रते मेळ्ळ्यार हांव आसा कांय भियेनाका खोले कस जाल्यार हांव तुका सोडून खंय तावन जाल्यार वखात हाडून दिता नातल्यार तुका पळयता मोत्ता म्हणसर तुका पळयता म्हण तूं एक सांग तूं बरी साखरी करता म्हज्या आवयच्या केल्ल्या प्रमाण तुजें मोग करता म्हण सांग ती मागीर तुका कशें पळयता उतरांनी खऱ्यान तिका बघा हें सोड म्हजें साखरी करता म्हजो मोग करता म्हण सांगल्यार बारी म्हाका पळयता म्हण सांग कळल्यार जाल्यार तो बाय आनी मांव तुका देवा बरी पळयतात. तशें तुकाच तूं हळे तूं राग दाखयल्यार तुका सोडून तांच्या मुखार डावन करताय तुका चोवन तांच्या पांयार रगळटाय. आनी तो मनीस म्हाका कितें म्हणटा हांव राग दाखयलो जाल्यार हांव ताच्या मुखार हांव ताच्या पांयां तळा गेल्ल्या बरी जाता. जर तर हांव सायलंट रावलो जाल्यार ताका हांव पोंदा घालता पोंदा तो सकयल येता आनी हांव वयर रावता. अशें कळ्ळें गे राग दाखयनासतना देखून आमकां सोंतीकाय देव पळयतात म्हण दिल्लें वरदान चवथें गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरीट इज पेशन्स. ओगे शांत रावचें देवकून जिवान जेजू शांती तुमकां म्हणटा शांती. देखून राग येता आमकां वयर दवरच्या खातीर जेजून दिल्लें देणें जावन आसा. देखून मुखाच्यान तांणी म्हाका तांच्या ग्रुपांत हांव कुटुंबांत हांव मावाड्यात हांव म्हाका भायर घाला जावं पुरो. तांणी त्या ग्रुपाच्यानी म्हज्या फ्रेंड सर्कलान म्हाका फ्रेंड सर्कलांत हांव भायर घाला जावं पुरो. म्हज्याच कुटुंबाच्या आवय बापायनी भाव भयणींनी म्हाका तो भायर घाला जावं पुरो. सरसांबारांनी आमकां भायर घालूंक जावं पुरो. आमकां ती भायर घालून दीत आमी तांकां भायर घालूं नजो. आमी आमच्या कुटुंबान तांकां जागो दिचे आमच्या जिणयेन तांकां जागो दिचे आमी तांकां भितर काणयचे आमी भितर काणयचे. तांणी आमकां भायर घालूंक जावं पुरो आमी तांकां भितर काणयचे. आनी त्या दाळा तांची जिणींत बदलता तांचो रागाची जिणी बदलता आनी ती मस्त बरी जाता. हांवें कितले फावटी पळयलां हें दुसरें ती हें. आनी तिसरें जावन आसा मोगाच्यान तिसरें जावन आसा कितें म्हण सांगल्यार आमी थिंक बिफोर एक्टींग म्हणटात. थिंक बिफोर एक्टींग. थिंक बिफोर एक्टींग म्हळ्यार आमी कितें करचें म्हळ्यार आमची प्रतिक्रिया दिवच्या पयलें इल्लेशें चिंतून पळयचें. आमी प्रतिक्रिया दिवच्या पयलें चिंतून पळयचें. चिंतीचें आमी मस्त चिंतीचें पडटा. प्रतिक्रिया दिवच्या पळय चिंतल्यार मुनयांच्या ग्रंथांत 13:16 सांगता जाणारी मनीस राग येताना तक्षण राग येयल्या तक्षण तो चिंता खंय मुनयांच्या ग्रंथांत. ह्या रागाच्या हांवें सगळो सर्मांक मुनयांचे ग्रंथ सड्डो हांवें वाचुल्लो मुनयांचो ग्रंथ वाचून आनी मुनयांच्या ग्रंथान मस्त जाणवाय मेळटा. मुनयांचो ग्रंथ तुमी प्रोवर्ब्स तुमी वाचल्या बरोबर इतली जाणवायचो ग्रंथ तो इतली जाणवाय आतां तो हय देखून जेजूनी ते वाचलां कोणना जेजूनी मस्त रागवैशान सांगतना राव हें बेठोवनच्या पयलें तूं येवन राजयता आनी म्हणून तांचो प्रेरीत जाला जेजू. देखून जेजूनी हो ग्रंथ वाचला म्हूण म्हाका किर्तनांत यूज केलें वापरल्यांत वो मुनयांच्या ग्रंथांतलें जेजून वापरलां. देखून जाणारी पयलें राग येवच्या पयलीं मस्त चिंतात खंय मागीर तें जाता. दुसरें जाणारी राग निवारूंक थंड करूंक थंड जावंक राखतात. रागयल्या क्षण ते तांच्या रुमा भितर येतात थंड जावंक राखतात खंय. 20:09 मुनयांच्या ग्रंथ 20:9 सांगता ते राखतात म्हूण मस्त राखतात ते राखतात निवाळूंक आत्तां निवाळटा म्हूण ते राखतात. थंड जावंक ते राखतात. वेट अँड वेट तो राग निवरल्या उपरांत त्या मनशा कडेन उलयतात. राग निवारल्या उपरांत भुरग्यां कडेन उलयतात. भुरग्यांचो राग येयलो जाल्यार निवाळल्या उपरांत तांचे कडेन उलयतात. राग निवाळल्या उपरांत पत्नी कडेन वतात. हें बेश्ट मोगाच्यान हांवें सोदून काडलें. हांव राग येयलो कोणाड उलयना उगेत रावता आनी म्हज्या मोगाच्या इश्टांक भाव भयणींक हांवें हांगा आयिल्ल्यांक सांगचें राग येयलो जाल्यार थंड उगेत राव तुज्या रुमांत विसरूंक जायनात. एका व्हंकलेक काजराच्या दुसऱ्या कांगणां घालतना ताणें नंडेन सांगलें खंय कांगणां घालतना आळे आमी इतलीं सकडांनी कुटुंबाच्या इतलीं तुका तितीन कांगणां लेखान आनी 12 कांगणां आमी त्या गांनी घाल्यांत 4 जाणांनी घाल्यांत तितीन कांगणां आमी दिल्यां कांगणां पळय तांकां मोती आसात आनी पुरा घालता तुवें आमचें कुटाम फाड करूं जो कुटाम लागीं हाडिचें म्हणून तर हांव कुटाम फाड करूंक घायल्यांगी म्हणटा कितलो राग येयलो म्हण ताच्या कानांतलो सांगलें पुला मेळटाना तुका इतलें भांगर आनी इतलें घालता हें पुरो आमी बावाडे सांगलो तूं कांय भांगर करना आमी करता म्हणून आमी सगळ्यांनीच्यो ह्यो नेकलेस आनी पुरा घाल्यात तुका आज ये पुरा देखून तुज्या मोगान घाल्यात हो मोग तूं सांबाळ आमचे कुटाम आमच्या भावाक आमच्या तावन पयस व्हरिनाका आमचो भाव तो तुजो घोव जाल्यार आमचो भाव म्हणटा ती कोठीन दुखलें. आनी मांयक खाजर जावन आयिल्ल्या दिसा हांव तुमच्या घरा म्हज्या घरसून तुमच्या घरा येता म्हाका आनी म्हज्या न्हवऱ्याक पयस करनाका म्हणून मांयक सांगलें. तिणें नंडांक सांगलें आतां कोणीच घरा येना तांच्या अशें सांगलें
देखून ती उतरां दुखता दूख ती तांची सोसूंक जायनातली दूख भितर आसा त्या दुखी खातीर हर्ट फिलिंग्स दूख तांकां दुखलां देखून ती तांकां राग तुजे कडेन तुजे उलयना फोन करना राग देखून दुसरें म्हळ्यार गाय तूं बसून आसतना कोण येवन टप्पा मारले तांचे 10 जाणां मुखार दुखोना वय पूण न्हवऱ्यान तांच्या मुखार मारून जालें कितें लेट म्हणून एक मारलें पळय तकलेक अशें गेलें कुट्टिलें तें दुखलें दैवीक तरांची दूख जाली ती दूख थोड अशी वागटें पळय उज्याक पळय पेपर उलयता फुक करून धरता उजो थोडे फावटी चिंता ती दूख वयर पडटा देखून त्या वरवीं आमकां दूख येता दूख कशी येता म्हळ्यार हें कारण मागीर हर्ट फिलिंग्स आनी गायी ते वय इमोशनल पेन म्हणटा आमी बगडांची दूख ती काडूंक मस्त कश्ट तशें येता दुसरें जालें म्हळ्यार फ्रस्ट्रेशन देदेस्पर जावन दूख येता देदेस्पर जावन फ्रस्ट्रेशन काम मेळना निराशा काम मेळना राखोन काम मेळना देखून राग घरांत आवयचेडे राग चेडक्याक बापाय राग तशें थोडी इरिटेशन सांगल्यार न्हवऱ्याक इरिटेशन जाता ताका रागिश्ट जाता तो दीस येता रागिश्ट जावन येता बायलेक सांगल्यार तूं नुस्तें बरें ना चटणी बरी ना आनी चटणी केली जाल्यार फण घालून म्हणजे फण घाल्या कितें म्हणजे किरी करचें तेन्ना मस्त तांकां इरिटेशन जाता किरी जावन राग येता देखून तशें देखून थोडे फावटी राखोवंक केल्यार दिता म्हूण सांगून दिनासतना राखोवंक केलें जाल्यार मस्त राग येता मोगाच्यान कितलो राग येता म्हणून राखोवंक केल्यार देखून कोणाक राखोवंक करूं जो थोडे फावटी राखोवंक केल्यार राग येता वेटींग केल्यार राखोवंक केल्यार म्हाका रेशन कार्ड दिवंक कितले 3 म्हयने आज ये फाल्यां ये बुधवार ये ब्रेस्तार ये म्हणून तशें म्हणून मागीर एक दीस हांवें सोमाक सांगलें हांव लेटर घालतां तुमी कितले ह्या पयलीं हांवें कितले रिक्षाक पयशे कशिल्ल्यात इतलें परत जालें म्हणून हांव लेटर घालतां म्हणून सांगल्या उपरांत म्हाका रेशन कार्ड व्हरून भितर गेली रेशन कार्ड हाडून दिलें रेडी करून दवरलें कांय पयशे जाले कालें गी आनी तशें देखून रेशन कार्ड दिवन हांव बेंगलोर आसतना तशें रेशन कार्डान कडेन थोडे भुरगीं रडटात कितें बुजयल्यार आयकनात एरें घाल्यार आयकनात दुदाची बाटली दिल्यार आयकनात आनी खेळ्याल्यार आयकनात न्हवऱ्यान खणयल्यार आयकनात कामाच्या आयान खणयल्यार आयकनात आनी कोणे खाला आयकनात फॅना कडच्यान येल्यार आयकनात कितें गेल्यार रडटात किकराटे घालतात ते थोडे खायो घालता तुका सकल म्हूण राग येता तिका घालना भुरग्याक म्हणटा घालता तुका सकल म्हणून तशें रडल्यार इरिटेशन केल्यार आनी इरिटेशन केल्यार राग येता तशें आनी एक जावन आसा मोगाच्यान बियांत सेकंड फ्रस्ट्रेशन जालें थर्ड फ्रस्ट्रेशन जालें थर्ड फियर इज ए कॅटालिस्ट फियर म्हळ्यार खाली म्हळ्यार उजो पेट्टा चिमणे तेल वत उदक वतल्यार पलवता चिमणे तेल वत पेट्रोल वत डिझेल वत फाक करून पेटच्या उजो इतलो वयर येता बेन जावन आसा कॅटालिस्ट म्हूण सांगल्यार हें चिमणे तेल उजो चड करचें पेट्रोल घालचो पोक उजो वयर येता पेट्रोल चिमणे तेल घाल्ल्या बरी उज्याक देखून जाता इतल्यान आमी बँक काडीचे बँक काडच्या विशयांत शर्माव आसा तुमी पळयत कशें बँक काडचें कशें बँक येता कशें वेता म्हणून हांवें युट्यूबार घाल्या शर्माव तो तुमी पळयल्यार बरो आहलो कित्याक म्हळ्यार मस्त जाणां भुरग्यांक बँक येता देखून मस्त जाण इस्कलां बिया वरवीं शिकनात बिया वरवीं एग्जाम पाट करतात बिया वरवीं ताका 100 मार्क मेळनात पळोवन दुकान येवन म्हाका भुरगीं भियेतात आनी एग्जाम वयले तांकां काम जाता म्हणना मार्क काडिनात तें पळोवन भुरग्यांच्या बँक काडच्या खातीर स्टडी करना हांवें बूक वाचून आनी पुरा म्हणून हें क्लिनिकल सायकॉलॉजी शिकतना हांवें प्रत्येक तरान हे राग हें काडूंक भुरग्यांचो हांव इस्कॉलांत मस्त भुरग्यांचो रागाची भुरग्यांक पुरा ल्हव मोगान कशें हाडून तांचो रागच काडला हांवें आज ती भुरगीं बऱ्या तरान आसा राग काडला आनी घरा सांगलां आमच्या आवय बापाय कावन्सिलींग करून सांगलां तशें देखून बे राग हाडटा देखून दुसरी एटॅक करतात म्हणलें तो म्हाका तशें करता वो म्हाका अशें करता एग्जामान म्हाका बरोवंक जायना आनी दुसरो अशें एग्जाम येता टिचर खालें म्हणटा कोणना तो हालें बाप्पा खालें म्हणटा कोणना डाडा खालें म्हणटा 100 मेळ्ळ्यातल्या डाडा खालें म्हणटा कोणना मम्मी खालें म्हणटा कोणना दुसरी एटॅक करतात म्हणलें ताका येता देखून येताना कुडले जाप दिनाका चड अर्थ कर पतीक आनी भुरग्यांक तुज्या पतीक आनी तुज्या भुरग्यांक चड अर्थ कर गणे रागाक जाप दिनाका सेड तुज्या बॉयफ्रेंडाक तुज्या गर्लफ्रेंडाक बॉयफ्रेंड आसल्यार तुज्या बॉयफ्रेंडाक मस्त अर्थ कर गणे तो कितलो बरो जाता पळय अर्थ कर गणे ताचे पुरो गूण अर्थ कर गणे खंय ताका राग येता खंय येना कले गूण ताचे कितें आशा केली कितें आशा येता पुरा ते मोग आशा येता कल पुरा बॉयफ्रेंडाक अर्थ कर गणे तुज्या गर्लफ्रेंडाक अर्थ कर गणेचे बाबा तुवें तुज्या गर्लफ्रेंडाक पतीनीक अर्थ गणेचे भुरग्यांक अर्थ कर गणेचे आनी पतीक आनी भुरग्यांक अर्थ करणें तुमचें कश्ट पळय तुमकां बरेंपण जाता अर्थ कणखणेचें बॉस आनी मॅनेजर ताका बरें अर्थ कणखणेचें तुवें कितलें अर्थ कणखणें तें तितलें बरें वय मगाचें आनी एक जावन आसा मुख्य विशय वय तूं थळो उखल्ल्यार
तूं थळ ओकल्यार तांकां राग चड जाता. तुवें थळ ओकले क्षण तांचो राग चड जाता. आनी मुनियांच्या ग्रंथान 15:1 सांगता काय म्हळ्यार तूं हळू जाप दिल्यार राग नियाळटा. तूं तांकां राग येता हळू जाप दी, राग नियाळटा. तो कठीण जाप दी, तांचो राग चडटा. जाणारी उणें उतरां उलयतात खंय, जाणारी उणें उतरां उलयतात आनी ते दुसरे राग दिल्ले चड उलयतात. देखून स्त्रियां राग इल्लेशें चड उलयतात म्हणून हांव पोट सांगलें तुमकां. देखून आनी एक राग कसो येता म्हळ्यार सोम्या कडेन आत्मीक संबंद नासल्या वेळार, सोम्या कडेन आमी बरो संबंद नासल्यार आमकां ल्हव राग येता. देखून काळीज आमीचें बदलीचें, सोम्या लागीं बरो संबंद मागण्यांत ध्यान करणं, मेडिटेशन करणं, कॉन्टम्प्लेशन म्हणटा आमी, कॉन्टम्प्लेशन ध्यान आनी मेडिटेशन करणं आमी आमचें राग निवळेचे. आनी कॉन्टम्प्लेशन आतां मेडिटेशन आनी कॉन्टम्प्लेशन प्रत्येक जाण मस्तू जाणां शिकयता हांगा. ती केशे प्रायवेट भुरग्यांक शिकयता एग्जामाच्या पयलें. IAS एग्जामाक एकलो भुरगो एंटनी म्हणलो, भुरगो पास जायनासलो, 3 पिट्यांनी निमाणी ताका एग्जाम आली. यो रडली ताची आवय, आमी कश्टान शिकयलां, म्हजो भुरगो सगळ्यान पास जाता, इंटरव्यूवान फेल जाता म्हणून तो एंटनी म्हणलो भुरगो IAS एग्जामान पास जावन DC जावन खंय घ्या तो व्हडलो मनीस जाला. तो आमच्या सांगता, हांवें ताका 8 दिसांक पयलो, तो 15-20 दीस म्हणसर आमच्या मागण्यांत बसतालो मेडिटेशन ताका शिकयलां हांवें. कॉन्टम्प्लेशन मोगोचें न्हू, कॉन्टम्प्लेशन हायस्ट मस्त खोस. कॉन्टम्प्लेशन तुमच्या भुरग्यांक तुमी शिकयलें जालें कॉन्टम्प्लेशन, मेडिटेशन कॉन्टम्प्लेशन हांव देखून कॉन्टम्प्लेशन कस जालें करताना वता प्रॅक्टीस जाताना तें इतली शांती, समाधान, भलायकी, नियंत्रण, कंट्रोल येता की तुका कोणा लागीं डील करूंक जाता कॉन्टम्प्लेशन. देखून हांवें मस्त लायक करचें कॉन्टम्प्लेशन आमच्या मागण्यांच्या रितींत. कॉन्टम्प्लेशन हय तें करून प्रॅक्टीस करचें चड कॉन्टम्प्लेशन. देखून पळयता ताचो मोग, पळयता संतोश ताचें वरदान, ताचें गिफ्ट, नो गिफ्ट ताचें पळयतात, मातशें देणी 3 जावन आसा ताचो मोग आनी मोग जाल्या उपरांत संतोश, शांती, स्वस्तिकाय, विश्वास आनी दया आनी स्वनियंत्रण हें पुरा आनी बरें करचें. हें पुरा पळयतात मातशें देणी आमचें ती वाडोवंक आमी सदांच मागाचें. वय गेल्या त्या वर्साक मोगाचें न्हू 4 मिलियन पतीन मारलां खंय वर्ल्ड रिपोर्ट सांगता. गेल्या त्या वर्सा 4 मिलियन स्त्रियांक मारलां दादल्यांनी. 4 मिलियन 40 लाख लोकांक मारलां. मागीर 10 मिलियन भुरग्यांक वडिलांनी मारलां, आवयनी मारलां, बापायन 10 मिलियनाक आवय मारलां. तांणी मारलां त्यो भुरग्यांक 10 मिलियन म्हळ्यार 1 करोड भुरग्यांक मारलां, शिक्षा दिल्या. तीं गायल्यान तांकां दुखलां आनी तांचें दूख ती भितर आसा. देखून आमी तांचे खातीर मागया आनी तांकां विशेष कर मागून तांकां बळादीक करया. आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड.